आमगे राजकारण सदांच तापिल्लें आसता. ते एप्रील आसूं, मे आसूं, जून आसूं, जुलय आसूं, ऑगस्ट आसूं, थंडेच्या दिसांनी सुद्दां आमगे राजकारण तापिल्लेंच आसता. तातूंत भितर आम आदमी पार्टीन भुमिका घेतली की आमी आनी गोंयांत काँग्रेसी बरोबर अलायन्स करचे नात. आमी झेडपी इलेक्शन सुद्दां स्वतंत्र झगडटले, म्युनिसिपालिटी स्वतंत्र झगडटले आनी डेफिनेटली हो असेंब्ली स्वतंत्र झगडटले. ताजे उपरांत म्हाका दिसता मनोज परब आनी आरजी जागी जाले आनी ताणें हांकां तुगेले सामकी चाळोवपाक सुरवात केली की ते पळय आतां कळ्ळें तुमकां कोण बी टीम ती काय म्हणून. ताजेर आज परत आपान जाप दिल्या आनी ताणें सामको हुर्राक धरून ते होळी मेरेन सगळें वयर काडलां. हाव आर यू लुकींग एट दीस? म्हाका दिसता हें जर सगळें पळयलें जाल्यार बीजेपीची जी लिडरशीप आसा ती सारकी वॉलतेराचेर पांयार पांय घालून तुगेली हांसता आसतली न्ही सारकी. सायडीन एक बरें रेडिओ बिडिओ लावन ते पद किशोर कुमाराची पदां आयकत हांसता आसतलें हें पळयतकीर. Pramod, going back to what Atishi had announced that day, saying that we don't trust the Congress and we decide to go alone for ZP, municipal and assembly elections. The reasoning behind going alone looks a little odd. Why odd? Because she says that Congressचे legislators are defecting. Last time 8 जण सोडून गेले आणि थिंगा गेले म्हणून. This is the same party which contested together in Lok Sabha. No, but then they did not contest together in Delhi. Yeah, they did not contest together in Delhi. And in Goa, you tied up with the same Congress. And which had the same background of defection. Correct. Same tag of defection. And nothing has changed from Lok Sabha till now except Delhi elections. Delhi elections. Yeah. Point number 1. Point number 2 is in Delhi elections, 8 of your MLAs have switched over to BJP overnight to contest because they were denied tickets. So, age, ethics and all that moral high ground of politics doesn't stand anymore. I mean, खूप पहिले politics and खूप defection पहिले in Goa. So, if you are basing your argument saying that they are not fit to be allies because there is defection which is happening, I think is ill-founded in the Goa scenario. You are saying that AAP needs a better argument. Better argument, fine. Now, if you are going to use this as a strategy to pressurize them into considering आता कितें जालें पळय बेनावली वेंजी म्हणटा we need an alliance. Amit Palekar also is in favor of an alliance. Congress does not want an alliance. So idun भितर it appears that Atishi is trying to use a strategy to force the Congress into a decision. It's same Lok Sabha को केल्लें. Lok Sabha Congress was not announcing a candidate. And they were not even ready to get together. Suddenly, up through their candidate, Venzi Vegas was the candidate for Lok Sabha. South Goa. South Goa. Immediately, मागीर काडले आणि काँग्रेसान announce केलो आपलो candidate after a few this thing. And then Venzi withdrew. So maybe this is another way of. हय पांडुरंग बाब अशें दिसता तुका काय तुका दिसता अलायन्स इज अ सेटल्ड प्रोपोजिशन आफ्टर डेली की तांकां न्ही एकामेकाचें तोंड पळोवपाचें ना. हे दिल्लीच्या उपरांत हे सेटल्ड आसा काय हें बिकॉज एक गजाल सारकी आहा तांची मदीं कॅमेस्ट्री नासत पण लोकसभेक लागून तांकां मॅथमॅटिक्स कळना. राजकारणा भितर मॅथमॅटिक्स आनी कॅमेस्ट्री ह्यो दोनूय गजाली गरजेच्यो असतात. मागीर तुका गणीत जुळ्ळें आनी जर कॅमेस्ट्री जुळना जाल्यार तें गाडी चलना आनी फक्त कॅमेस्ट्री आसा जर ग्रावंडाचेर गणीत ना जाल्यारूय ती गाडी चलना. हें तुका कितें दिसता सेटल्ड प्रोपोजिशन काय प्रेशर टॅक्टीक? दिल्लीचे पॉलिटिक्सान जेन्ना आम आदमी पार्टीन डिसिजन घेतलें की आमी काँग्रेसीक सोडून एकट्यान वचपाचें इलेक्शनाक आनी ताचो रिजल्ट जो आसा तो आम आदमी पार्टी एक्चुली कळ्ळा. चडशे म्हणजे जवळ जवळ कितलेशेच कॅन्डिडेट आहा ते पर्संटेज ते काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट रावलो म्हणून पडले आम आदमी पार्टीचे. दिल्लीची ही परिस्थिती आसा. सो एक तरी काँग्रेसीन भायर येवपाक जाय आपल्या हेतूंतल्यान एक इमॅजिनेशन हितूंतल्यान किंवा आम आदमी पार्टीन अशें इमेजीन करून घेवचें न्ही की आपण आतां हेज्या फुडें काँग्रेसची प्लेस आपूण घेतलो आनी व्हडलें जातलो म्हणून. कारण गोंयांत जे 2 कॅन्डिडेट तेंचे कडेन आसा आमदार ती बेस काँग्रेसची ते जे आसा मतदारसंघ UDP किंवा काँग्रेसचे. सो आयज ना फाल्यां काँग्रेस ताचेर परत सुद्दां येवूं शकता. म्हणजे अशें दिसपाक जायना अशें समजुचें न्ही आम आदमी पार्टीन की हेंच्या वांगडा आमी अलायन्स करूंक ना. म्हणजे ऑपोजिशनाक आमी अशें समजता एज अ जर्नलिस्ट की आमी ऑपोजिशन जर एकठांय रावले जाल्यार ताजो फायदो जातलो तांकां आनी तरच हे पावरांतल्या लोकांक सायटीक काडूंक मेळटलें. तुमी जर आतांच्यानच सुरू जालें हेंच्यांनी जाल्यार हेजे पयलीं जावप हे जे आसा हें आम आदमी पार्टीन सुरवात केल्या. म्हणजे ऑपोजिशनाची जे युनियन जी ताची युनायटेड फोर्स जो आसा
तो आसा तो ना सुद्धा जाल्यार करचो अशें गोंयकाराक खुबश्या गोंयकारांचें म्हणणें आसा अशें ना सुद्धा जाल्यार करचो म्हणून. आनी ना जाल्यार तोंड फुडून सांगचें न्ही म्हणटा तो. हय कित्याक खबर आसा तूं कितलेशेच हे पळयलां जाल्यार काँग्रेसींतले आनी आम आदमी पार्टींतले लिडर एकठांय आसतात भायर वेगवेगळ्या कामाक तुमी एकठांय आसता. इलेक्शनान तुमकां काँग्रेस नाका. सो काँग्रेसीक कमी दाखोवपाक मे बी अमित पाटकर आसतलो कोण तेकाय आसतलो गिरीश चोडणकराक आसतलो तेका कमी दाखोवपाकूय हो विशय चालू घेतलो आसूं येता हेंच्यांनी कोण तरी अशें आसूं येता. एका एक भायल्यान पॉलिटिकल तेका एक वेगळो एंगल आसूं येता असं म्हाका दिसता. ना जाल्यार सगळ्या कामाक तुमी वांगडा आसता. उदाहरणार्थ आमचो सुनील कवठणकर अमित पालेकर दोगूय एका विशयाचेर वांगडा आसता तुमी. तुमी तुमची फ्रेंडशीप तुमकां अशें दिसना की ह्या सगळ्या पार्ट्यांक गोवा फॉरवर्ड म्हण RGP म्हण काँग्रेस म्हण आम आदमी पार्टी हांकां कन्विन्स करूया आनी एकठांय रावया म्हणून दिसना तुमकां अशें. हय हें पडटा तुका. तुका कितें दिसता हें सेटल्ड प्रपोजिशन काय हें तुगेलें अनसेटल्ड प्रपोजिशन? जशें इंडियेचे म्हणजे भारताच्या राजकारणान गोवा जे चित्र दाखयता पळय ते मागीर फुडें वयता. जशें लोकसभेन युनायटेड रावन स्ट्रॉंग BJP आसतना सुद्दां काँग्रेसीन सीट जिखलो सगळे युनायटेड रावन. तशें दिल्ली जे जालें आनी कशी BJPक सत्तेर हाडली दिल्ली स्टेट हितून ते पळोवपाक मेळ्ळें. तरी आसतना जे आतां आतिशीन पळय स्टेटमेंट केलो पळय गोंयान एक आतां जे फाटलें इंटेन्शन कळपाक मुश्कील तो एक रागान केला नाका आतां काँग्रेस गाय जर म्हणटा तशें की तेणी पयलीं कॅन्डिडेट बी गोंयान अनावन्स केल्लो आनी मागीर काँग्रेसीचो हळू फाटी सरले. सो एक काँग्रेसीक ते आतांच दाखोवन सांगपाक सोदता मॅसेज पासोवन की कितें ते आतां करपाक जाय म्हणून. पण आतां गोंयचे जे आमी सुरू जाला विशय हेजे वयल्यान गोंयचे हेजे वयल्यान की आतिशीचो स्टेटमेंट येयल्या उपरांत RGPन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली मुद्दम तेंच्यांनी काँग्रेसीचेरूय हें केलें. सगळ्यान पयलीं एक्चुअली 2017च्या इलेक्शनाक आपाक बी टीम म्हणटाले BJPची. मागीर 2022 RGक म्हणपा लागले. पण हे डिवायडेडूच उरले आनी BJP तेजो फायदो घेताली. ते 2017चे इलेक्शनान तितलो इम्पॅक्ट आपाचो हरशीं जावना जरी आप फूल लेबल लागलेलें तांकां. 22 आमी डिविजनाचो फायदो कसो BJPक जालो म्हणजे इतली नेगेटिविटी त्या टायमार दिसताली ऑन ग्रावंड. पण 20 तेंचे आमदार येयले पयले. आतां हे जे स्टेटमेंट स्टार्ट जाल्या पळय न्हू ते लोकल RGPन आपलें अस्तित्व दाखोवप म्हणजे RGP तितून एक वाट काडपाक सोदता की कितें करा हे सगळे आहा ते हांगसर बरें करपाक ना. तेंच्यांनी बरें स्टेटमेंट घालें की काँग्रेस सुलेमाना खातीर कर्नाटक गव्हर्मेंटा कडेन उलयता बाबा ताका सोदून दिया म्हणून म्हादयचेर एक लेटर तुमचें वचना. ह्यो सगल्यो बारीक बारीक गजाली आमचे जमनी खातीर जे बील आहा थंय बाकीच्यो पार्टी कश्यो सपोर्ट करना. सो ह्या सगळ्या बोळा भितर कितले डिविजन जरी जाल्यार तो सगळो फोर्स एके कडेन आमकां म्हणजे गोंयकारपण करून तो कसो वयर ते एक RG हें करपाक सोदता की RG कोणा कडेन झुक्कूर तशी अलायन जावंक शकना. ते जे एजेंडा घेवन फुडें वयता पळय न्हू एके कडेन BJP एके कडेन सगळे ओपोजिशन घातले RGक आपलें अस्तित्व वेगळेंच दवरचें पडटलें ते अलायन जावंक सारकें. RGPन जो सध्या प्रेझेंट स्टँड घेतला तांणी स्वताची एक वेगळी स्पेस तयार करपा खातीर ते गेल्यात. एक स्पेस तांणी सुरवातीक केल्ली जी आउटसायडर आनी इनसायडर तांकां लक्षांत आयलें की तें बरें चलना म्हणून ताजेर तूं इलेक्शन जिखपाक शकना. आतां तांणी गोंयकार आनी गोंयकाराचो इंट्रस्ट हो टेम्पलेट तयार केला. जमनी साल्वार करप हें साल्वार करप. सो हो जो अजेंडा जेन्ना एक काळांत विजय सरदेसाय गोंयकारपण म्हणटालो तो अजेंडा आज RG घेवन फुडें वचपाक सोदता. आनी तांणी जे आर्ग्युमेंट घाल्यात ऑन काँग्रेस आनी आप आर दे क्रेडिबल? See, the narrative which they have changed now is very much relevant, and I think it may get traction going ahead into that election because see they will change their goalposts according to the situation. So there they are spot on. I mean they will see which way the Goan is getting linked to, and they will change their narrative. But here is the case when they are criticizing UP for going alone. This is completely ill-founded. I'll tell you why. Because RG themselves have gone solo. How can you comment on another party which is going solo? Okay. Are? If you are going solo, you are not interested in an alliance, then you should not be talking in another party going on an alliance on alone. Point number one. Secondly, it is their decision to take, whether we will go for an alliance or not. They will decide. तुझ्यान ते comment मारूंक जायना. I think it is completely ill-founded. It is out of place completely, that argument. So
हेजेर कितें म्हणूंक सोदता आय मीन वॉट आर यू गोइंग टू से दॅट दे शूड हॅव गॉन फॉर एन अलायन्स अँड फॉट टुगेदर दॅट इज द ऑल्टरनेटीव. दॅट इज द ऑल्टरनेटीव. हय पण हो जो आरजीचो आर्ग्युमेंट आसा हे बरें फंड मारलं ताणी कळ्ळें तुका. तें फंड जें आसा तें कोणाचेर चड उसळ्ळां. पयलीं प्रमोद हांव एक क्लियर करता की लास्ट मनोजाने म्हटलेलें की सगळ्यो जागा लडोवन जावपाचें ना तें म्हणून तेका सिलेक्टीव जागा तेंच्यांनी ठरोवपाक जाय की आपूण म्हाका एक 15 जागा लडयतले म्हणून. हीच कन्फ्युजन ही गोंधळाची परिस्थिती तेजी एकट्याची ना. ही आम आदमी पार्टीची आसा, काँग्रेसीची आसा आनी गोवा फॉरवर्डाची आसा. आज तुमच्याकडे 1, 2, 3 इतकेच आमदार आहा, त्याच्या वयर ना आणि तुमच्याकडे. आज कोणाची 40 जागा लडोवपाची पात्रता ना. एक्झॅक्टली प्रमोद म्हणून म्हणटा की त्यांचो युनायटेड तेंच्यांनी फोर्स एकठांय दवरपाक जाय. कळ्ळें तुका न्ही. सो मनोजान परत तांकां टर्न मारला की भाजपाची बी टीम बी म्हणून. म्हाका तेणी म्हटलें सर हांव सहमत आसा की तुमी दर फावटी तुमचो अजेंडा घेवन तुमी लडलेले आसा. सो तांकांय रायट आसा न्ही. पूण हांव म्हणटा की हे तुमी विसरपाक जाय. मनोजानूय मातशी भुमिका मारती भुमिका घेवपाक जाय. अमित पाटकरानूय घेवपाक जाय, अमित पालेकरानूय घेवपाक जाय, विजयनूय घेवपाक जाय. आनी एक सगळ्यांचो एक फोर्स तयार करूंक मेळटा काय कितें जाल्यार वांटून घेयात प्लेसीस. कारण तुमकां आमकांय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे कडेन 21 जागा हाडपाक जावच्यो ना कोणाच कडेन. 21 जागा हाडप हे खूब मुखावेली गजाल. चौगांनी मेळून ते करूं येता. 21 जागा हाडप ही खूब मुखावेली गजाल. पयलीं तुजे कडेन 40 कॅन्डिडेट आसपाक जाय आनी ह्यो ज्यो ओपोजिशनांतल्यो पार्टी आसात तांचे कडेन 40 कॅन्डिडेट सुद्दां नात अशी परिस्थिती सद्या आहा. सो एकाय पक्षा कडेन 40 कॅन्डिडेट नात आनी प्रत्येकटो तुगेलो पेटला सांगपाक की हांव वता सोलो म्हण. आतां हे सोलो करून एकामेकाक जे सोलून काडटा पळय हे ती जर पळयली जाल्यार लौकीक तुका दिसना बीजेपीची लिडरशीप वॉल्तेराचेर बसल्या सायडीन एक रेडिओ लावन बरी सॉंग आयकता म्हणून. प्रमोद सारकें म्हणजे रिलॅक्स मोड म्हटल्यार जाता. रिलॅक्स मोड सारको. तुम्ही जशें म्हणटा एका ओपोजिशनाच्या पार्टी कडेन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करपाक कॅन्डिडेटूय ना, म्हणजे तशें रिसोर्सीसूय आसचे तितलो मनीसूय आसचे ना कॅम्पेन करपाक सुद्दां. आनी बीजेपी एके वटेन अशी पार्टी आहा सद्या 33 आमदार कशें जावन तेंचे हाडून मोडून गेले 33 आमदार आहा. प्लस तेंचे कडेन आयच्या जणाक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 कॅन्डिडेट आहा. बीजेपीक फाल्यां प्रॉब्लेम एकूच जावंक शकता. एक तर हे सगळे युनायटेड जाले जाल्यार ना जाल्यार तेंचे मदले ते लिडर ग्रो जाल्यार एक क्वेश्चन 3 तेंच्यांनी प्रॉब्लेम केलो जाल्यार ते खतरी पडून तांकां फायदो ना. दोनूच बेसिकली तू कितें म्हणटा की कॅन्डिडेट सुद्दां बीजेपींतल्यानच कोणाक तिकीट मेळना असल्याक हांकां तिकीट दिवची पडटल्यो आनी आपली कॅन्डिडेट तयार करचे पडटले.